म्हज्या अपुरबायच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक मोगास येवकार. मार्साचो म्हयनो आनी पयलो शुक्रार आयज. ह्याच निमित्तान आयज तुमकां आनीक एकदां सगळ्यांक TFRCC चॅनल पळयतल्यांक हांव माई मोगान येवकार दितां. ह्या चॅनला वरवीं देवाचो मोग, ताचे बोगसणे, ताची कृपा, ताची काकलूत तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक सदांच मेळूंक हे आमचें आवडे. ह्या आमच्या चॅनला वरवीं जायतो बरो वावर आमी करता. जायत्यो तुमची मागण्यो, तुमच्यो गरजो आमी बापाक उबारता. देवान जायत्या जाणांची मागणी आयकुल्यांत आनी फुडाराक ह्या चॅनला वरवीं जो भावार्थ आमकां फावो जाला, ह्या भावार्थान आनीक देवाची कृपा, देवाची ससाय, देवाचो मोग आमकां फावो जावंक हीच आमची मागणी, आमचें आवडे. जायतीं भाव भयणां आपल्या खातीर मागूंक आमकां विनोती करतात, तांचो आमी उडास करता. आमचीच मोरलीं वडी जायतीं भाव भयणां आसात, कश्टतात, पिडींत आसात, जावं आत्मीक, जावं मोनाची पिडा, जावं ह्या दिसांनी आमी जायती समाजीक पिडा आमी पडयता. अदीक करून आयज कितलो लोक समाजीक प्रश्नाक लागून जायते व्हड व्हडे त्रास कोस सोंसतात. आयज ह्या भाव भयणांचो उडास करून सगळ्यांक हे वेळार ह्याच्या मिसान आमी बापाक उबारता. आनी देवाची कृपा, ताचो मोग, ताची पेकोणी सगळ्यांक जे घायर जाल्ले आसात, जावं कुडीची, जावं आत्मीक पिडा, जावं समाजीक पिडेक लागून, जावं एकसूरपणाक लागून, ह्या भाव भयणां खातीर आयज आमी कितें भाशेन मागता. आनी तुमची भावा भयणीनो, तुमची मागणी, तुमचे आवडे हे वेळा मिसांतल्यान आमी बापाक उबारून आयज कितें भाशेन ह्या पयल्या शुक्राराक जेजूच्या काळजा सारकेले आमी जावंक, हेंच आमचें मागणें. आयज आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. भावा भयणीनो, प्राचीत काळांत आमी आसा. पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजा सारकेली दोयाळ मोवाळ जावंक, देवाचो मोग सदांच आमी राखूंक, तो आमी आपणावंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. पूण जायते पावटी घोडे तुवें आनी हांवें हो देवाचो मोग, ताची देणी, ताची कृपा घोडे आमी नाकारल्या. आमच्या आपलेपणाक लागून, आमच्या घोडे गोरवाक लागून, आमच्या दुबावाक लागून, आमच्या आडसायक लागून घोडे जायते पावटी आमी देवाच्या मोगान जिवन हो मोग दुसऱ्यांक दिवंकूय आमी जायते पावटी आमी नाकारला. देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगळे वेळार आमी दूख दवरून बरोबर म्हणुया. सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुणांव उच्चारून सांगता. मोनाचेतून तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कर, सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकलूत कर. सोमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पवित्र देवा, दळवणीची पवित्र उर्बा आमकां शुद्ध निर्मळ करूं. हे वरवीं नितळ जाल्ल्या काळजा मनान येवचे आसा ते पास्काचे परबेक आमी पावशी कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोमी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगल्या पुतां परस झुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेर जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें. आपल्या सगल्या पुतांहून बापूय झुजेचो अगलो मोग कोत्तालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगले भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिके गेले आसता इस्रायल झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकेन हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका ताचे सोशी धाडटा. म्हणटोच झुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस थावन तांणी ताका देखलो आनी तो ताचे सोशी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सोपणेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया. आनी खंयचे एके खोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मनजातीन ताका गिरासलो तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात ती पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबेनान ताचे चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताचे चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करचे निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रगत वारोवं नाकात. ह्या हॉर्नांत एक खोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालूं नाकात. आपल्या भावा आसले थंय झुजे पावतच ताचे विविध रंगाचे आंगले तांणी काडले आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती खोण सुकली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालात थावन येतालो तो तांणी पळयलो. गंव, पोरमोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्ताक वताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारूंक आनी ताचे रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें, आमी ताका त्या इस्मायलाताक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमचा रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मादयांनी वेपारी थंय चल्ले वेताले. तांणी ताका एक खोणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलाताक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो.
आनी हांणी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या अचोरिया वेंचणुकांचो म्हाका उगडास येता. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परान केल्ल्या अचोरिया वेंचणुकांचो म्हाका उगडास येता. ताणें ते संत दुखोल पडूंक दिलो. ताचें उदारपसण काडून उडयलें. ताचे फुडें एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या अचोरिया वेंचणुकांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांखळेनी बांदलोले. ताचे माथ्याचेर लोखंडाचें जूं बसयलें. शेकी ताणें पारखून सांगलोलें तेंच घडून आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरेंच खरें. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या अचोरिया वेंचणुकांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बंदखणींतलो काडून लायलो. राष्ट्राच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या अचोरिया वेंचणुकांचो म्हाका उगडास येता. उद्गार. देवान संवसारांतलो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून पोरोम याज्ञिकाक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाखाचो मळो लायलो. ताच्या भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाडयांक एक कोळंबी कातयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कोंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतच आपल्या कोंबड्याक घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याची शीं आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्याच्या त्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो, तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें आपल्या चाकरांक धाडलें. पयल्या वन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पडून आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायज येता, यात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणीं ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो धोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मळो कोंबड्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकान वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडले काडून घेतले आनी परती फळां करता तसल्या लोकांक दितले. ताचे वेपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिझी आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. सर्वेस्पराचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आज मार्चाचो म्हयनो पयलो शुक्रार. आयज आमची भोक्ती जेजूच्या काळजाक भेटयलेली. बाबा भयणीनो, ह्या जेजूच्या काळजांतली भोरती देणी
आयज मनशा कुळाक फावो जातात जेन्ना जेजू आपली बापाची येवजण मानून घेवन कुर्सार मरूंक तो राजी जालो. ताणें आपल्या जिवितान येतले कोस व्हडवडे नाकारूंक नात. ताणें मोगान आपणायले देखून आयज जेजू मनशा कुळाची सोडवण करूंक पावलो. आनी ह्याच मोगान जेजून कुर्सार मरता आसतना आमकां बापाच्या गोपान परतून हाडली. जेजू आपल्या शिसाचे पांय धुताना हेच ताणें म्हणलें, जें हांवें तुमकां केलां तें तुमी वचून दुसऱ्याक करात. ज्या वेळार हांवें कसलेच वेगळोचार करिनासतना अंतर करिनासतना हे वेळार हांवें तुजो मोग केला. तुमचे हांवें पांय धुल्यात. तुमकां कोणाक हांवें नाकारूंक ना, पूण तुमकां हांवें आपणायल्यात. हांवें म्हज्या मोगाचें केल्यात. असलोच मोग, असलेंच देणें आयज संवसारान वचून तुमी दिवचें आसा. बाबा भयणीनो, आयज पयले वाचपान आमी उत्पत्तीचें आयकलां कशे तरेन देवाचो मोग मनशाक फावो जाता. पूण जायते फावटी मनीस हो मोग नाकारता. आनी जेन्ना जिवितान देव जायती देणी दिता आनी जेन्ना मनीस देवाच्या मोगाक नाकारता तेन्ना देवाची कृपा बंद जाता. मनीस कोश्टांक सांपडटा, मनीस व्हडवडे सोंसूंक पावता. आयज शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन जेजू एक काय बरी वपार सांगून आपल्या शिसांक एके भाशेन ही दोयार कोरणी उक्ती करता. ते कशे भाशेन कुलवाडे ह्या मनशान हो कुमडो तांकां दिलो आनी कशे तरेन तांणी ताच्या चाकराक मारून उडयले. ताच्या पुताक पासून तांणी सोडूंक ना. कित्याक हो कुमडो तांणी आपलो केलो. ताणें दिल्लें उतर ह्या मनशाक तांणी नाकारलें. ताणें हो दिल्लो विस्वास ह्या मनशा सवें तांणी पयस केलो. कित्याक तांकां आस जाली, गोरवान ते बोले, संवसाराचे आशेन ते बोलले आनी ह्या उतराक ते विस्वाशी रावंक ना. देखून तांणी ह्या मनशाचो मोग, ताची आपुरबाय, ताची दोळाय तांणी नाकारली. आनी कितें जालें आखरेक तो मनशान ताचो कुमडो काडून व्हेलो. बाबा भयणीनो, अशेंच एक गजाल जाली. दोग भाव, एक गिरेस, एक गोरीब भाव आसलो. गोरिबाच्या घरान कांय बरीं फुलां फुलतालीं. ताका दोग भुरगीं आसलीं. जाल्यार दुसरो भाव गिरेस आसलो, ताका पयशांची जायती आशा आसली. ताच्या घरान चेडो चेडूं आसलीं. आनी ते पासत जेन्ना हाच्या घरान ताची पोतीन गोरबेज जाली आनी जेन्ना ती गोरबेज जावन 9 म्हयन्यांनी जेन्ना ती गोरबेज जावन तिणें पुताक ताणें एका धुवेक जल्म दिलो, एका चेडू भुरग्याक. तेन्ना हो जाय तो रागार जालो. ताका जाय आसलो आपल्या घरान एक चेडो जाल्लो. ही आपली गिरेस्तकाय सांबाळटलो, ही आपलो वावर फुडें व्हरतलो, आपलो धंदो फुडें व्हरतलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना ताका चेडूं जालें म्हूण कळून आयलें तेन्ना ताणें आपले पोतिनीक आनी भुरग्याक नाकारलें. तांची शिराप घातलो, तांकां पयस केली. आनी हे तरेन भाव भयणीनो, ताणें देवाची कास आपल्याक मागून घेतली. 2 म्हयन्यांनी जेन्ना हो मनीस परतून आपल्या घरा येतालो आपले बायलेक भुरग्याक सोडून, तेन्ना तो एक अपसेगाक सांपडटा आनी दोनूय ताचे पांय कातरतात. आनी जेन्ना तो ताका हॉस्पिटलान व्हरता तेन्ना हॉस्पिटलान जेन्ना तो पडयता आपले दोनूय पांय कातरल्यात. चिंतूंक लागता कितें आपणें देवाक केलें. देवान कितलें बरें देणें म्हाका फावो केलें. आयज हांवें तांकां नाकारलीं आनी देवान म्हाकाय आयज नाकारलो. हें चिंतून भाव भयणीनो तो रडटा आनी आपलें जिवीत बदलूंक वावुरता. भाव भयणीनो, आयज असलेंच आमच्या जिवितान आयज घडटा. देव आमची सगळी कितली देणी ओतता, पूण जायते फावटी आमी देणी देवाची नाकारता. देव आमकां कृपेन भरता, देव आमकां देण्यान भरता, देव जाणवायेन भरता. पूण जायते फावटी ही देवाची जाणवाय आमी नाकारता. कित्याक आमी आमकां जाय ते भाशेन जिवंक, हो संवसार आमकां जाय ते भाशेन चलोवंक, हे सैम आमकां जाय ते भाशेन चलोवंक, हे राष्ट्र
आमकां जाय ते भशेन चलूंक, हो संवसार, ह्या संवसाराचे दर एक दीस आमकां जाय ते भशेन जावंक. आयज भाव भयणो, संवसार असलो जाल्लो आसा. आयज जावं देशाचे फुडारी, जावं तरेचे फुडारी, आयज सगळे आपल्याक जाय ते भशेन इंडिविज्युअलिस्टीक आपलेपणान भरलेले. आयज दुसऱ्याचें बरें चिंतले. आयज भोव थोडे फुडारी आमकां दिसून येतात. आनी ते बसत आयज कितलो लोक कोश्टांक सांपडलेलो आसा. आयज कितलो लोक समाजीक प्रश्नांक बुडलेलो आसा. आयज कितलो लोक दुसऱ्याच्या बरेपणाक लागून, दुसऱ्याच्या वायट उतरांक लागून आयज कितलो लोक कोसळटा. भाव भयणो, आयज जेजू म्हणटा देवाची देणी आमचेर फावो जातात, देवाचो मोग आमकां मेळटा. तो नाकाचे सुवातेर कितले देवाचे कोस घोडे आमची पिडा येता जायत, पूण मोगान ती आमी घेवंक. जायत फावटी आमकां आव्हानां येतात आमच्या जिवितांत, जायत फावटी आडकोळी येतात, त्यो मोगान घेवंक. कित्याक जे भशेन जोब पवित्र पुस्तकान आमी आयकलां, जेन्ना ताच्या जिवितांत कोस दूख आयले तेन्ना ताणें म्हणलें देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. एके भशेन मोगान ताणें कोस्ट मानून घेतले, देखून देवान ताका सगळें परतून फावो केलें. भाव भयणो, आमच्या जिवितांत जेन्ना जावं बरें जावं सूख आनी दूख आमच्या जिवितांत येता, तें बरें मनान घेवंक आमी वावरूंक. आयज सेवा धर्म आमकां उडास करता. देवाचो मोग बरे भशेन मानून घेतना देवान धाडलेली जायत फावटी कोश्टूय मोगान मानून घेवया. ते नाकाचे न्हय, कित्याक ह्या कोश्टां वरवीं घोडे देव जायते बरेपण आमकां फावो करता. घोडे आमच्या कोश्टां वरवीं देव जायते जाणांक पिकोवणी दिवंक शकता. जावं सूख जावं दूख, जावं बरें जावं वायट, जेन्ना आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना आमी पॉझिटीव रावया. बरें मनान, उक्त्या मनान देवान धाडल्यात मोडकून घेवन, देवाची बेसांवां मानून घेवन, गरीबपणान ल्हानविकायेन जिवंक, घर सोडून, आपलेपण सोडून, विंगा सोडून, निड्डुकाय सोडून, मोगान आमी तें विगून देवाची कृपा दुसऱ्यांक वांटूंक ह्याचे मिसान, ह्या प्राचीत काळान जेजूच्या काळजा सारकेली भाव भयणो आमकां कर म्हूण त्याच बापा लागीं मारी फुडें घालून आमी ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रोसार आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणेच्या सासणांक देवाची स्तुती जावं. सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रोसारा आमी तुजी स्तुती करता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो रोस आमी तुका भेटयता. दाग बालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणेच्या सासणांक देवाची स्तुती जावं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पवित्र देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आखी पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा देवा, तुज्या कोणवाड्यान तुज्या सेवकांक ह्या गुटांनी वांटो घेवंक तयार करूंक आनी भोक्तेपणाच्या जिवितान फुडें वचूंक तांकां वाट दाखोव म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व परबेदार आनी सास्याच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं सर्व काळी सोरताय तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनान नितळ काळजान संतोसान वर्सान वरोस पास्काच्या संस्कार ओतरेकून समोरमूंक तूं तुज्या भावार्थ्यांक फावो करताय. अशें मागणे वरवीं भोक्तीपणान तुजी सेवा करूंक आनी उमेदीन प्रिती मोगाच्यो कोरण्यो करून नवो जल्म घेतले आमकां तुज्या भुरग्यांक
कृपेचे भोरतेक तूं पावयताय. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासन आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोळबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तिरी गायता. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र. पवित्र दोलबारांचो सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर तूं. देव. स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. होजाना उंच सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होजाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस मरोन सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट. सोम्या तुजें मरण आमी समोर ओपता आनी तूं परत येयसर तुजें पुनर्जीवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळच भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विसरलेचे पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या बागीण बापा, फिलीप नेरे आमचे गोवणी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारींनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उडास कर. तुजे काकृतीन अंतरलेल्या समेसांक तुज्या मुखापणाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेसाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागून आंकवार मरी देवाची माय सांगाती, बागून झुजेत सोपोती, बागून धर्मदूतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या स्वतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता ताचे ताई पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सर्व परविदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरमुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरमाशेन ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तूं जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सोरांकाल तुमचे सवय आसूं. आनी तुमचे आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वाटुया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एकूच मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या सरवणची खात्री घेतली आमी नीट मार्गार चलूंक आनी ती शिताबेन जोडूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे आत्म्या सवे आसूं. आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या देवाचो मोग आपणावून जेजूच्या काळजा सारकी दोयाळ मोगाड बोगसोण्याची जावंक ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोसो पाटलाव करू तुजी कोशी साल्या तुजो कुरी सुबा चोलये मोजे पाटल्या आपणाच्या जिवाचो सोमुनिस्मो करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासणाक ओगरायता आपणाच्या जिवाचो सोमुनिस्मो करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासणाक ओगरायता.